काणयेचें नांव पवित्र झूज. काणयेकार क्लॅरेन्स कायकंबा. सादर करपी रोशन डिसिल्वा वामंजूर. धव्या रस्मा सारक्या बर्फा राशीचेर हांव चलोवन आसल्ली. थंडाय दटायेन सर्वाय कुशींनी भरून गेल्ली. इवाळ वरें म्हज्या तोंडा वयल्या कातीक मिरमिरायतलें. आकाशांतावन बर्फ्याच्यो शिरो कळमीत नासतना पडून आसल्ल्यो. पयस पळयल्यार हिमालय पर्वताच्यो तुजयो दिसतल्यो. हक्के हिमालय पर्वत रास धव्या वस्तुराक न्हेसून सोबायाच्या पुतले बरें दिसतालें. सर्वाय कुशींनी बरोसो उजवाड आसलो. येणे तेन्ना आसचीं फुलां झाडां आकाशांतावन पडून आसच्या बर्फ्या राशीक कुडक्याक आदलोवन बागोवन गेल्लीं. तांचेर आसलीं फुलां मात्र थंडयेक कांय कावजें नासतना जिवीस आसलीं. हिमालयाच्या पांयांतळी चडणेची वाट ती. हांव चलतलीं. एक सुरेंज म्हज्या फाटल्यान या मुखल्यान करूनच नातलीं. म्हजो घोव भुरगीं या हेर करूनच. म्हज्या फाटल्यान हिमालयाच्या बर्फाचेर म्हजीं मेठां एक एकच जावन कोंसून वयतलीं. तें म्हाका दिसतलें. कित्याक ना हांव सुनेना. म्हाका त्या घडये बिलकूल बेन दिसनातलें. हिमालयाच्या मुळाक पावूंक आनीक थोडी वाट बाकी आसली. एकाच बरा कोणेंगे म्हजेर आक्रमण केल्ल्या बरें भोगलें. हांवें सर्वाय कुशींनी पळयलें. हांव भियेलीं. म्हज्या मुखल्यान आनी फाटल्यान चराय कुशींनी फौजेच्या मुस्तायकेर आसचे आजार आनी दादले म्हाका मारूंक येतले. हांव भियेलीं. हांव रडलीं. धव्या बर्फा राशीचेर रक्ताचीं कांतां शिंपडून येतलीं. धवें बरप तांबडें जावन येतलें. आकाशांतावन पडून आसच्या बर्फ्या कुडक्यांनी सयत रक्ताचे तेंबे आसले. हांव भियेलीं आनी व्हडल्यान कळवळून रडलीं. आदले राती नफिसान हें सोपान देखिल्लें. सांज जावन येतली. येदोळ पर्यंत ताची मत कडकडून आसली. मन कदवळून गेल्लें. तें सोपान बरें न्हय, दुश्ट रितीचें म्हणून तें जाणा आसलें. काळजाची दाव दामून धरून तें मौन रावलें. जम्मू शहराच्या तेनक्याक आसच्या मासले मार्केटी उपरांतल्या त्या लांब गल्लेक सुलतान गल्ली म्हणून नांव पडलां. बारीक वांगटो तिंगटो गल्ले समोर ओगतो. रस्त्याच्या दोनी कुशींनी घनडें उदक वाळून वयचे खातीर ल्हान तोड. तांतल्यान काळें मेळ्ळें उदक दिसाची 24 वरांय वाळून आसता. ती घन सादारण लोकांच्या नाकाक कुसोंक आसा तरी थंयसर जियेतल्यांक ती संवय जाल्या. मार्गाचेर डांबर घालो कितल्या वर्सां पयलो म्हणून सादारण कोणायक उडास ना. पावसा काळार उदकान आनी इवांत पडच्या दाट बर्फान केल्ल्या अन्याय वरवीं मेठाक एक पणकूल ताचेर आसलें. पावसान तांत उदक भरतलें. इवे काळार बरप रास पडटलें तर गिमांत तें पणकूल रितें आसतलें. सुलतान गल्ल्याच्या उजव्याक आनी दाव्याक दोनी कुशींनी ल्हान गुडसुलां भरून आसलीं. हरी एक गुडसूल एका कुडाचें जावन आसलें. एका मनशान घुवंक साथ दिनातलेल्या तेदें ओडतें. लोंगराच्या पात्रांनी त्या गुडसुलां आसलीं. पाक्याक काळी पत्री बसयल्लीं आनी ताचे वयर गुणयो दंपल्ल्यो. त्या गुडसुलान बागील म्हणून आतल्लें. गुणयेनून सासा केल्लो पडदो आसलो. एक गुडसूल एका कुटुंबाक. जम्मूंत आसलेल्या दुबळ्यांतल्या दुबळ्या लोकांक त्या सुलतान गल्लेंत जियोंक जें आसलें. सांज जावन येतली. थंडाय सोडून येताना मळबार जावन पडचे बर्फा राशीचो शिरो चड जावंक लागल्यो. भायर खेळून आसचीं भुरगीं सोडून येवच्या थंडयेक सोसूंक तांकां नासतना आपआपल्या गुडसुला भितर वचूंक तयाराय करतलीं. लागशिल्ल्या पडलेंत सांजेच्या मागण्याचो बांग जालो. सुलतान गल्ल्याच्या मदें आसच्या ल्हान बिडार नफिसा आलीचें. आपल्या बिडारा भितर बसून पिंजल्ल्या कांबळेचें शिवून तें सारकें करतालें. पडलेचो बांग आयकलोस ताणें एक फावटी आकाशाक दोळे परतून अल्ला रातीच्या सपना वरवीं कांयच पाडपण म्हज्या जिवनांत हाडिनाका अल्ला म्हणून भक्तीपणान म्हळें. नफिसा आलीक कांय 40 आनी 5 वर्सां उतरलेलीं आसतलीं. पूण तोंडार बरयल्ल्या मिरया वरवीं आनी बागोवन काडये बरी जाल्या जिवा वरवीं
तें 60 वर्सांच्या म्हाताऱ्या पर्यंत दिसतालें. जिवनान सुखा वरवीं दुखाची मोडां ताणें सड देखिल्ले वरवीं ताच्या जिवाची सोबायस गेल्ली. ताचो घोव तेगा चेडवां भुरगीं सरवांतीचे तावन मेकलीं जाल्या उपरांत आपल्या उरिल्ल्या एकल्याच पुताच्या अनवराच्या भविश्याच्या आशेन तें जियोन आसलें. अनवर सकाळीं जावन रात पर्यंत जम्मू शहरांत आतगाडी दवडावन मेळिल्ल्या पयशांनी दोगांयचें जिवन चलतालें. थोडे फुडें कांय पयशे मेळनातल्या दिसांनी तीं उपाशी न्हिदिल्लीं आसात. सडावत काश्मीरी चेडवां बारी सुशोबीत, थंडायेच्या आव्या वरवीं तीं गोरी आनी आकर्शीक जावन दिसतात. बाळपणांतावन तरणाटपणां पावता पर्यंत नाफिसाय तशेंच आसलें, सोबीत आनी सुंदर. काळे दोळे, लांब केस, पुडपुडीत जीव. तेन्ना त्या काश्मीरांत थोडें सूख आसलें. कश्कान जियोच्या लोकांक पोटाक शीत मेळटलें. रातीक सुशेगायची न्हीद पडटली. ल्हानतावन सुखान जियेल्ले नफिजा इब्राहिमा लागीं काजार जाल्या उपरांत ताच्या जिवनाची रितच बदलून गेल्ली. सूख मेळच्या की दूख ताका चड लाबिल्लें. एका फाटल्यान एक भुरगीं जाल्लीं, मालगडी तेगा चेडवां, उपरांत एकलो चरको. तशें म्हणचें तर इब्राहीम कांय पाडसो वेसो बिलकूल न्हय. पूण आतां सुरू जाल्ल्या लढाये उपरांत ताची जोड उणी जाल्ली. जम्मू घेवचो लोक उणो जाल्लो. शहरांत वचून आतगाडी चलोवन आपल्या दिसाची पोड जोडचो इब्राहीम मेळचे पयशे उणे जाताना देदस्पोर जातलो. घरांत आसलेल्या मनशांक पोसूंक कश्ट जाल्लें तें खरेंच. इब्राहिमा सांगाता नफिसाय कळवो लायतालें. आसलें जेवण भुरग्यांक दिवन कितलेशे फावटी उपाशीन सासून दीस तांणी पाशार केल्ले. इब्राहीम नफिसाक मेळिल्लो न्हय. ताच्या वडिलांनी सैरी करून काजार करून दिल्लें. पूण काजार जाल्या उपरांत नफिसाक थोड्यांनी सांगिल्लें आसा तो पाकिस्तानांतल्यान धांवन आयिल्लो तरणाटो. पूण नफिसाक कांय बी दिसलें ना. आपणाक बरें करून पळोवंक सोपोती खंयचो जाल्यार कितें म्हणून ताणें चिंतिल्लें. भारत पाकिस्तानाच्या झुजा वेळार इब्राहीम खालतो भारती जावन नासलो. आपूण भारताक आयलां आनी धरणीचेर म्हाका जियोंक आसा, तर म्हाका दुसऱ्यांची कितें परवा, ताणें केदाळाय म्हणचें आसलें. दीस उबोवन गेल्ले, भुरगीं जाल्लीं. जिवन कश्टांनी तरी आळवायेन चलोवन आसलें. एक दीस विचित्र संगत घडली. सदां सांजेर काळोख जाल्या उपरांत घरा येवचो इब्राहीम आज दनपारांच आयिल्लो. गाडी गुडसुला भायर दवरून भितर आयलो. नफिजा भुरग्यां खातीर दनपाराच्या जेवणाक गोवा पिठाच्यो बकऱ्यो भाजतलें. नफिसा लागीं बसून हळू ताळ्यान तो म्हणालो, दया करून तूं बेजार करिनाका. हांव तुजे लागीं कितें सांगूंक येता तें हांवें बरें करून चिंतलां. अल्ला लागीं 1000 फावटी मागून हांवें निर्धार घेतला. रान्नी बगलेन बसून बकऱ्यो भाजून आसलेल्या नफिसा आपल्या घोवा कुशीन घुंवून अर्थाबरीत दिश्टीन पळोवंक लागलें. इब्राहीम मुखारसून उलयलो, हांवें जेहाद कार्यान भाग घेवंक निर्धार केला. जेहाद जेहाद. आमच्या तसल्या मुस्लिमांक ह्या कठोर भारतीयाच्या मुठींतावन सोडोवच्या खातीर करचें बळादीक झूज. एका पाकिस्तानी कारबाऱ्यान दोगां भारतीयांक लागाट काडलें तरी आमचें मिसांव मुखार गेल्ले परीस. आनी आतां हांव आज ह्या कार्यान पात्र घेतलो. नफिजाक 1000 बंदुकेचे गुळे एकाच सुपारा मारले बरें जालें. ताचे दोळे इब्राहिमाच्या दोळ्यांक कंसून रावले. जेहाद ह्या विशयान ताणें आयकल्लें. आपल्याच जिवाक स्फोटक बांदून जीव ओगडायतना हेरांच्योय जीव बली घेवचें ह्या कार्यान पात्र घेतिल्लो एक मात्र उद्देश. ह्या वरवीं कोणाक कसलो फायदो तें कोणूच नेना. सुलतान गल्लेच्या 1-2 चेड्यांनी ह्या कार्यान भाग घेवन आपलो जीव दिल्लो. ताणें देखिल्लें सयत तांची बेसां जाल्ली कूड, रक्ताच्या कोडांत भिजडून गेल्लें तांच्या कुडीचें मांस. पूण आतां आपलो सुपती. कोण तशें करीत तरी आपलो पती तशें करीत म्हणून ताणें सपनांत सयत चिंतूंक नासलें. पाकिस्तानांतल्यान धांवून येवन आतां वर्सां पाशार जाल्यांत. ह्या पवित्र धर्तेन तांकां पोसलां, राखलां, जिवन दिलां. ह्या धर्तेक विकृत करूंक घोव भायर सरला. थोडो वेळ तें उलयलें ना. ताका उलोवंक साध्य जालें ना. तूं
खंत करिनाका नफिसा. हांव मेल्यार म्हाका माटतीर करतले आनी ते तुका सणून घाली शेणांत. नफिसाच्या दोळ्यांनी दुकां भरलीं. हांव जीव आसां आनी भुरगीं आनी आमी कशें? ना, बऱ्या कामाक हांव येता नफिसा. इब्राहीम मोदीन उलयलो आनी नफिसाची उतरां ताणें अर्द्यार मोडलीं. बऱ्या कामाक वेताना म्हाका कांय म्हणा नाका या रडा नाका. हें माटतीरपणाचें काम. म्हाका शहरांतल्या पुलीस स्टेशनाक वचूंक ताणें हुकूम दिल्या. म्हाका एकल्याक वचूंक तें दिवचें ना, देखून आमच्या भुरग्यांकी. नफिसा किंकरोटोंक उरडालें, पूण इब्राहीम ताका सोडिना जालो. ताच्या मतींत येदोळ सुद्दां चिंता भरून गेल्लें. जेहाद, पवित्र झुजांत आपलो जीव दिवंक. कोणें ताका ह्या त्यागाक ओडुल्लें, ताचें मन बदलिल्लें तें कोणूच नेना. हांव तुका वरिसूं ना नफिसा. तुवें आमच्या चरख्या खातीर वांसाचें. हांव आमच्या त्यागान चेडवांक व्हरतलों. तीं म्हजे सांगात आयिल्लीं तर पुलीस म्हजी चड तपासणी करचे नात. नफिसा परत ओरडालें, पूण इब्राहिमाच्या बळा मुखार ताका कांयच करूंक साध्य जालें ना. गुडसोलाच्या पंथार नफिसाक बांदून घालून तोंडाक अस्तूर चुपून इब्राहीम तयार जालो. आपल्या हरद्या बोवारी ताणें 2-3 पट्ट्यो रेवडायल्यो. ताच्या धरून जाल्ल्या काळजांत नफिसाक आदेस म्हणूंक तरी उतरां आयलीं नात. गुडसुला भायर खेळून आसच्या त्यागान चेडवांक घेवन इब्राहीम पुलीस स्टेशना कुशीन गेलो. निमाणो चेडो अनवर येता म्हणून रडा लागलो, तरी ताका ताणें व्हेलो ना. ते राती सुलतान गल्लेंत रुदान भरून गेलें. आखंतवादी इब्राहीम आपल्या आंगार बॉम्बाच्यो पट्ट्यो रेवडावन शहरांतल्या पुलीस स्टेशना भितर स्फोटन करतना 15 जाण पुलीस मेल्ली खबर उज्या वेगेन पासारून गेली. त्या उपरांत नफिसाची जाल्ली अवस्था विवरसून फायदो ना. आखंतवादीची बायल म्हणून ताका आनी अनवराक 2 वर्सां बंदडें दवरलें आनी जायत्या रितींनी कश्टिल्लें. इब्राहीम मरून 15 वर्सां जाल्लीं. राती पडिल्लें सोपान ताचें मतीन परत उदेलें. अनवर घरा येता म्हणसर ताच्या मतीन बियाचीं सुमोडां भरून येतलीं. अनवर 20 वर्सांचो तरणाटो जाल्लो. बापायची गाडी ताणेंच आतां व्हरची आसली. सडव जावन दीस बुडच्या पयलें तो घरा पाटी येतलो. घरा येतानाच वाटेर मेळिल्ल्या मार्केटींत हांवन जाय जुल्लो सामान तो हाडून येतलो. इब्राहीम सरल्या उपरांत तांकां आखंतवादीचें कुटुंब म्हणून नांव बरेंच पडिल्लें. नफिसाक सुरवेर तितकें बेजार जाल्लें तरी मागीर ताका ती संवय जाल्ली. थोड्या तेंपान लोक थंय विसरल्लो. अनवराची दिसाची जोड चड नातली तरी ताका दोगांयकी जेवणाक दादोशी जातले म्हूण येत. अनवर तरणाटो जाल्लो देखताना नफिसाच्या मतीन सपनां उदिल्लीं. वेगीनच एक बरें चेडूं पळोवन ताका काजार करचें म्हणून तें मतीनच चिंतून आसलें. काळोख जावन येतलो. अर्शेच्या बरी अनवर आयलो. आज ताणें दुकानांत हांवन सामान हाडूंक नातलो. बदलाक हातीं 2 व्हड पोतीं आसलीं. आमी ताच्या तोंडार पुरासां नासली, पूण एका रितीची दळबराय आसली. नफिसा पुता सरशीन आयलें. हांवें बाबाच्या मरणाचो प्रतिकार घेवंक चिंतला. हांवें ताच्या बरी मरूंक चिंतलां. हांव माटतीर मरतलों. भाग्यवंत मरण. नफिसाच्या काळजांत हजार बलयो एका सुपारा मारल्या बरी जालें. 15 वर्सां पयलें इब्राहीम अशें सायिल्लो. जेहाद पवित्र झुजांत आपलो जीव दिवच्याक तयार करून तो मरतना तेगाय चेडवांक घेवन गेल्लो. आनी आतां आपलो पूत. नफिसाची मत कठिणायेन कणसारली. जीव मिरमुरून गेलो. अनवर, तुवें कितें चिंतलां? जेहाद करून तूं मरशी? कोणाक फायदो कोणाक लुकसाण त्या विशीं चिंतचें काम म्हजें न्हय. आज राती हांव सिनेमा हॉलाक वेतलों. लोक पिक्चर पळोवन आसतनाच हांव
ना ना म्हज्या पुता. नफिसा खळवळून रडलें. तुवें तशें केलें तर म्हाका कोण आसा. तुवें तशें केलें तर आमी. तूं बिजूड काळजाची. हांव माटतीर मेलो तर तुका आल्लासून घालचो ना. तो आसा. मां, तो तुका राखतलो. आनी हांवें केल्लो निर्धार कोणून सालोंक सोंसचो ना. नफिसा बसुल्या कडेन रूख जालें. अनवराचें काळीज दारूण जालां. जेहाद ह्या चिंतपान ताच्या तरण्या मतीक पिसो गेला. तें जानासलें आज परत एक पटीन साबाराचो जीव चलतलो. निरापराधी मनीस मरतले. तांचें रगत वाळटलें. आतंकवादीची आवय म्हणून आपणाक परत कश्ट दितले. अनवर आपणा संगी हाडनासलें प्लास्टिकाचें पोतें सुटय लागलो. तांतू आसलें लंबायेचें स्फोटक आपल्या पेंगडा बोवारी रेवडाय लागलो. नफिसा ताकाच पळोवन आसलें. ओ चेडो आतां सिनेमा हॉलाक येतलो. आपल्या माटतीरपणाचो दाखलो रुजू करच्या खातीर आपणा बोवारी बांदून आसचें स्फोटन जीव करतलो. जेहाद म्हणल्यार पिशेपणाचें माटतीरपण. पिशे उद्देश वृथा करूंक हें माटतीरपण. आपलो घोव आनी चेडवां भुरगीं अशीं सुमेल्लीं. आनी आतां हो एका स्वरा ताच्या मतीन कितें जालें तें कळीत ना. लागशिल्ल्या रान्नी लागीं चिमणेतलाची ओळख्यान आसलें. तें ताणें घेतलें. अनवराक कितेंच कळच्या फुडें तें तेल ताच्या आंगार वचून जाल्लें. उपरांतलें एक सकीन नफिसान अनवराच्या आंगाक उजो दिवन जाल्लो. देव बरें करूं.